बुधवारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची जाहीर सभा 10 तारखेक पणजेन जातली अशी माहिती गोंय प्रदेश भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंता बरोबर भाजपाच्या मुख्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन दिल्या। 10 तारखेक जावपी जाहीर सभेक उत्तर आनी दक्षिण गोंय मतदारसंघांतल्यान सुमार हजारांनी भाजपाचे प्रमुख कार्यकर्ते नरेंद्र मोदीच्या जाहीर सभेक हजर आसतले अशी माहिती तेंडुलकरान दिल्या। सांचे 4 वरांचेर प्रधानमंत्र्याची जाहीर सभा ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉलान बांबोळे हांगा दवरलेली आसा आनी बेगीन आशिल्ले कारणान कारण सांचे सादारण 5:30 नंतरूच वत बी कमी जाता आनी ही आमी बंद सभागृहांत दवरल्या। सादारण हॉलाची कॅपॅसिटी आमी भितर 15,000 पर्यंत खुर्च्यो घालून आनी भायर सादारण एक पॅन्डल बी घालप चालू आसा। भायर 10,000 खुर्च्यो आनी व्हडले स्क्रीन्स थंय घालतले आनी ती जाहीर सभा आमी दोनूय मतदारसंघाची ही थंय जातली। हे तयारी खातीर प्रत्येक मतदारसंघान कार्यकर्त्याच्यो बैठकी सुरू जाल्यो आनी काल पर्यंत सगल्यो बैठकी घेवन सोंपल्यो आनी प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान सादारण 1000 ते 1,500 पर्यंत प्रमुख कार्यकर्ते ह्या जाहीर सभेक येतले आनी थंय मोदीजींचें आमकां मार्गदर्शन आसतलें आनी सगळे आमचे गोंयचे सगळे नेते दोनी उमेदवार दक्षिण गोंयचो आनी उत्तर गोंयचो तशेंच बाकीचे सगळे आमदार मंत्री आनी पदाधिकारी ह्या सभेक सगळे उपस्थित आसतले आनी ह्या हितूंतल्यान खऱ्या अर्थान म्हाका आमचो दोनूय कॅन्डिडेट तेंची सादारण 3री रावंड चालू जाला आनी दोनूय कॅन्डिडेट एक खऱ्या अर्थान आनी एक तेका एक बळ येतलें। मोदीजी येवन वतगर कार्यकर्त्यां भितर आनी उत्साह येतलो आनी डबल स्पिडीन सगळे गोंया भितर परत काम सुरू जातलें। भाजपाचो अध्यक्ष तेंडुलकरान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान 1 ते 1,500 म्हळ्यार सुमार 40 मतदारसंघांतल्यान 40 ते 60 हजार कार्यकर्ते मोदीच्या जाहीर सभेक हाडपाचो भाजपान थारायला। मात सभेक सभाघरांत 15,000 आनी सभाघराच्या भायर 10,000 म्हळ्यार 25,000 लोकांची वेवस्था सभेक केल्या। भाजपाच्या नरेंद्र मोदीच्या जाहीर सभेक 25 काय 40,000 लोकांची हजेरी आसतली ही जाहीर सभेकच कळटली।